आम्ही केन्नाच हांगा कोणाचे फुकट खावंक ना, कोणाचे फुकट सुद्धा व्हरोंक ना कोणाचे। हांगा आम्ही मोहीम कार्ड दिला, पूण हेंच्यांनी पोत्रे धापल्या, हेंच्यांनी गाड्या गेल्ल्या। आणि खरें सांगता जेन्ना हांगा वाटेर वयता आसतना एम्ब्युलन्स आसूं कोणी आसूं हांगा खूबशे ब्लॉक जाताले, म्हणून हांगा कितें ऑब्स्ट्रक्शन जाता ते मागीर। पूण फुडें कितके फावटी झगडी गेले हांगा येवन, कितके फावटी सांगला हांगा येवन ताडपत्री काडटाले, पूण हांगा कोण आयकनासले, पोत्रे धापताले, पूण हांगा तितकोच टायम काडटाले, ओगी रावताले। पूण आता एक सांगता, सीएमान आमकां अलॉटमेंट हो दुरीक मोडून 10 मिटर दिवचो, आमकां पंचायतीन दिवचो। आमी पंचायत फ्री ऑफ कॉस्ट आमचे पंचायतीच्या पयशांनी बांदून दितले हांकां, आणि सारखे डिसिप्लीन करतले, हे तुमकां उतर दिता सीएमाक। आणि सारखे दोन्ही पंचायत इवन सांताक्रूजचे कोण आसा तेचे सुद्धा आमी जबाबदारी घेतले, पंचायत जबाबदारी घेतली, मेंटेन सुद्धा आमी करतली। आणि देव बरें करूं, फुडलें हांव सांगता एश्युरन्स दिता एमएलए की तुमी हे प्रॉब्लेम सॉल्व करतले। देव बरें करूं। त्यांची कॅमेरा त्यांची साहेबा बाईट घेतल्या खूप बरं देतो। अरे तुझा नंबर घालता बेस्ट एंड दोन आहे ते पण आयडेंटिटी पपाय आहा आपवाल आहा सगळे आहा त्याने आता बेस्ट सध्या मागे घेतला आपलाचे आहा म्हणून हांगासर ओलेने मारलो पळय एक पाटी हो ते खूब गेले ए ली ना गो तेका आपय गो दाखय गो एक पाट दाखवलाय नुकसान हो आता 10 हजारांचो माल आको बॉक्सान आहा हे पळय हे एप्पल आहा हे बॉक्स भरून आहा 2-3 आयडनांनी आहा तोय आहा हा सगळे आहा या पारा पळय हो हांगासर हाजूर पळय दिसला पळय हो सगळ्यांना सांगता तुम्ही उपकारी आहात आमच्या आमदाराचे कारण खरोखर बाळ घेऊन हे केलं आहात आता इतले आमकां नुकसान हा कित्याक जाला ते ते पोया ते दिन ते त्या हाडपाचे तुमकां म्हण आमी हाडूंक ना आमकां हे दोनूय लागून ते सोडिना आमकां हाडलेली वस्तू आमकां हे सोडिना ते दिवपूच जाय म्हणटा आमकां तुमी एकदां येयले म्हणून पयशे लागले म्हणून
3,500 पेटी एक आपला एक पेटी ते म्हणटा कितें आमकां ते कुसल्यार आमकां उबरिगात कांय ना आमी म्हणटा तुमी पळोवपाचे आमकां पयशे दिवपाचे तुमी ते लागून दिना जाल्यार आमी कितें करतले काय म्हणटा अशें उलयता ते सारकें बरोबर ते पयशे हाडून तुमी दिवपाचे मशीन काढून पळय पेरां आनी पळय सगळी मोव जाला पळय सगळी मोव जाला पळय आपटोन आपटोन पपाये बीन सगळे पळय मोव जाला हे पळय किड्डला कितें डायमा कुसला डायमा आमची सगळी इतले दीस दोन दीस म्हणल्यार हो आतां कोण वतलो हो येपार वतलो खूब हो आमचो इतलो मारगोलो हो येपार हो आतां लोक आमचो वतलो मारगोलो येपार ना न्हू उलयता उलयता खंय सर उलयता सांग मरे कितें पळय आमी इतलीं वर्सां जालीं हांगा विकतालीं पण म्हाज्याच पोटाक लागून हांव उलयना ही सभार आमी सगळे एसटी लोक आहा तितलोय आमी फ्रूटवाली एसटी लोक आनी एकाडेकारां तितून एसटी लोक आहा पूण सगळ्यांचें आमचें पळय तें डेमोरेशन केलें सांगलें एक आनी केलें एक दिता म्हणून सांगलें आमी थंय सांगलें आमचें काडपाचें पूण ते आमकां आमचो सिल्वीर बाब आनी आमचो टणी बाब तिणी आमकां जायते हेल्प केला 2-3 फावट आमचे मोव हें करता तेन्ना आमकां विश्वजिताच्या फुड्यान घेवन गेला तो टणी बाब आनी सिल्वीर बाब आनी राण्याच्या फुड्यान आमच्या पर्रेकार साहेबाच्या फुड्यान गेला आनी पर्रेकार साहेबा कडेन उलोवन ते आमकां आमचें हें थारायलेलें आनी आयज पासून आमी ते मोडच्या पयलीं पासून आमी हांगा विकतालीं आनी आतां तिणी परत कलेक्टराची नोटीस कितें हें केली कोर्टान गेलें कितें सगळें शांत आहलें आतां परत तिणें आमकां आमचें सगळें डेमोरेशन केलें तिंका सांगलें दिता म्हणून आनी तिच्या हाजेर सांगलें आमी रावले दितले आनी आमी काडटले म्हणून हाल्यां काडटले हाल्यांचो दीस आहा म्हणून पूण तिणी 4ांकूच आमचें डेमोरेशन केलें पूण ते तिंका फोटींग केलें ती बाबडे रावले दितले म्हणून कांय येवचें ना म्हणून तूं टणी बाब आनी सिल्वेर बाब रावले दिता सांगला न्हू तिंका प्रॉमीस केला पूण तिणी आमकां तिंचेर हें जावपाक जाय तिणी आमी तिंका सांगलां अशें जालें तिचे मतीन आनी तिंका फुटींग केलें आनी आमचें बॅड इम्प्रेशन येवपाक तिंचेर जाय म्हणून तें अशें केलें तिंच्यांनी लेट पावलो आता बोलो साता गेलो
कोण उलयता काय सर कितें आडचण तीन आमकां आतां लुगार दिलो म्हणून सांगू आमी बाबा हे बांबोळे गांवची सुनो आनी आमकां जॉब ना आमकां 2 भुरगे घोव ना आमी बाबा घोवन आलेली मनशां हांगा सगळ्यो चडश्यो इदवा बायलो पोट भरता ह्या जीएमसी आनी आमकां हांगा जीएमसीतले रातोरात काडून नात करून उडयले सगळे मोडून पाड घालून उडयले आतां आमकां हांगा हो लुगार दिला आमचे MLA हांगा सकाळी आमकां पुलीस रावले 6 गाडयो रावल्यो बशी व्हरपाक आतां 6 बशी आमच्या MLA नेऊन घरा धाडले तेंकां आनी आमकां आतां हो लुगार दिला बाबा बसपाक आनी कितें Thank you.